तुम्ही पळयला आसतले आमचो हांगा एक हेल्थ सेंटर आसलेलो बायणान ते एक्चुली वास्कोन आमचे गरीब लोक जे बायणा सायडीचे जे सड्या सायडीचे कोण आसा जाल्यार थंय पयलीं येताले आतां तेंय तेमी सारकी मेंटेन करना आनी आज चिखली हॉस्पिटल इतली बरी केला म्हणटा तुमी थंय जो हेल्थ ऑफिसर पासून ना थंय आमचो सुप्रिटेंडंट ना सगळी घाण जावपाक लागला आनी रियली कोण मनशांक समज हें करपा जाय जाल्यार थंय सारकी नर्स ना सारको दोतोर ना सारके मेंटेनन्स एकूच रुमान ते सगळें करतात म्हाका खरें काडकूच दिसता की म्हाका वायट दिसता की आयज कोणाक समज गरजेक थंय वचपा जाल्यार थंय मेवना कितें तरी न्याय करपाक जाय कितें तरी चिंतपा जाय हे बेशे घालपाक लागून घालप आनी फायदो ना मुक्त ना आयज हॉस्पिटल बरी केल्ली आसा पूण कितें फायदो कितें आहा आयज आमच्या लोकांक हांगा जे गरजेक लोकांक फायदो जायना काट्यांनी जीएमसीन धाडटा कितले अशे त्रास जातात कितले फाटी आमी आरडीओ मारलेल्या कितले फाटी बोबो मारलेल्या की बाबा आतां वयता आसतना कितले जाण गरीब लोक पिड्यार जाल्ले मेल्ले आसा म्हणून हांगा कांय फरक पडना कोणाक एक गरीब लोक घरांतलो एकटो भायर पडलो जाल्यार फॅमिलीक कितलो त्रास जाता हांगा कांय पडलेलें ना हांव मागता दादा इतली बेगीन तेमी स्टार्ट करपा जाय ती तांकां मेंटेनन्स जाल्यार मेंटेनन्स करून तांकां बाकीच्या लोकांक गरजे घेवपाक येता तशेंच करपाक Actually, आमचे जे हॉस्पिटल स्टार्ट जाला फ्रॉम कॉटेज हॉस्पिटल वी हॅव शिफ्टेड टू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इट वॉज ऑन 25th of January 2019 सो साधारण 5 महिने किंवा 4.5 महिने कंप्लीट झाले असे आमच्यानी म्हणून येता आणि युअर क्वेश्चन इज की सगळे एकाच वॉर्डान कितें आसा काय म्हणून वॉट हॅज हॅपन्ड इज आमकां जितलो प्रमाणान हांगा स्टाफ येवपाचो फॉर डिफरंट वॉर्ड्स आमचे कडेन हांगा मेल वॉर्ड आसा फिमेल वॉर्ड आसा पिडियाट्रीक वॉर्ड आसा आनी मॅटर्निटी वॉर्ड आसा पूण प्रत्येक वॉर्डान सेपरेटली घालपाक आमचे कडेन नर्सिंग स्टाफ सद्या कमी आसा तशेंच आमचे कडेन MTS म्हणजे सर्वंट जे स्टाफ आसता सकलो स्टाफ आसता तोय बी कमी आसा आनी ताका लागून आमकां सगळें डिफरंट हितून घालूंक मेळना प्लस वी हॅव सम टेक्निकल डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ आमचे अजून AC फुल्ली वेवस्थीत काम करपाक लागूना आमकां लायटीचोय मातसो प्रॉब्लेम आसा आनी आमकां ते जे स्टाफ मेळपाचे इलेक्ट्रिशियन प्लंबर जावं आमकां AC मेकॅनीक हेय स्टाफ अजून मेळूना मे बी बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स I am expecting those staff to come and we are all set if you have seen जाल्यार सगळी बेड्स बी आमी घातलेली आसा सगळ्या वॉर्डांनी बट वी कुड नॉट शिफ्ट द पेशंट्स बिकॉज ऑफ वॉन्ट ऑफ स्टाफ आमी बरोवन घातलेलें आसा वी आर प्रॉमीस दॅट दे वील कम वन्स वी गेट दॅम मागीर आमी डिफरंट हितून वतले म्हणजे डिफरंट वॉर्ड्स फॉर डिफरंट पीपल आतां आमी सद्या आमचो जो मॅटर्निटी वॉर्ड आसा डिलिव्हरी सुद्दां आसा तो बी त्याच एक जो वॉर्ड आमी चलयता तेज्या म्हऱ्यानूच एडजस्ट करून केल्लो आसा बट वी हॅव अ डिफरंट डिलिव्हरी रूम एंड एक्सेट्रा आमचें ऑपरेशन थिएटरूय इज गेटिंग कंप्लिटेड पूण अजून आमकां थंय फूल स्टाफ मेळूना आनी तेजें कन्स्ट्रक्शन इट इज अंडर वे सो वेरी सून दॅट मे ऑल्सो स्टार्ट केलं काय आतां एक्चुली आमी सबंद हॉस्पिटल शिफ्ट केलां एक्सेप्ट आमची जी डेंटल चेअर आसा ती आमची ओल्ड हॉस्पिटलान आसा आमची लॅबॉरेटरी ओल्ड हॉस्पिटलान आसा आनी आमचें एक्सरे मशीन ह्यो 3 फॅसिलिटीज आमच्यो ओल्ड हॉस्पिटलान आसा एंड फॉर दीस द रिजन इज आमकां अजून जें फिक्स्ड एक्सरे मशीन मेळपाचें तें अजून मेळूना फॉर सम टॅक्निकल रिजन्स सेकंडली आमचें लॅबॉरेटरीचें काम चालू आसा भितर वॉटो घालप ताका फर्निशींग करप तें चालू आसा आय एक्सपेक्ट ऑल दीस थिंग्स टू बी कंप्लिटेड बिफोर रेनी सिजन बिकॉज ना जाल्यार लोकांक मातसो इनकन्विनियन्स जावपाची शक्यता आसा बट ह्यो 3 गजाली आमच्यो थंय उरल्यात रेस्ट ऑल द थिंग्स वी हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड हियर एज पर अवर प्रोटोकॉल फॉर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वन शूड हॅव अ मेडिकल सुप्रिटेंडंट बट what post I am holding here is हांव जो वास्कोन आसा तो हेल्थ ऑफिसर STD क्लिनीक बायणा म्हणून आसा माय चार्ज इज देर माय पोस्टिंग इज देर एंड आय एम गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली बट दिस इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन and accordingly I am working here. It is true for you to say कि I am health officer. It is true and a sub district hospital should have a medical superintendent.